नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. पार्टी विथ द डिफरन्साक घराणेशाही विथ डिफरन्स. सत्तारी बार्देस तिसवाडी मेरेन बायल भुरग्यांक हेवीवेट सोदता तिकेटी. तेजस्वी फुडारी युवा संसदेक पाचता लोकशायेचे डोस. आचारसंहिता तेकली. आमदार मंत्र्यांचो सरकाराचेर जॉबाक प्रेशर. मुख्यमंत्री म्हणटा 80% नोकऱ्यांच्यो एडी दिल्यो. विरोधक म्हणटा खंयचे खंय काय ना, नोकर भरती हुमकळ्ळ्या. अक्षय गोवा वेल्लाचो स्ट्रेच. पणजे मेरेशे जंक्शन मेरेन ट्राफिकाची परिस्थिती हाताभायर. वरांची वरां लोक तातकळटात ट्राफिक जॅमात. मुख्यमंत्र्याचो ताफोय सुटलो ना. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्याक आपाची रिझर्वेशन पॉलिसी. मुख्यमंत्र्याचो सीट 100% भंडारी रिझर्व. उपमुख्यमंत्री क्रिस्तांव. काँग्रेस म्हणटा जातीचे राजकारण नाका. शेनवारा सावन हर घर दस्तक. जाणट्यांक दिव्यांगांक घराघरांनी वचून वाशीन. पहिल्या दुसऱ्या डोसाच्या 100% वाशिनीकरणाक 15 नोव्हेंबराची डेडलाईन तेकली. आणि साळगावच्या सॉलिड वेस्ट प्रकल्पाची ताक 100 टनांनी वाढली. डिसेंबरा सावन ट्रायल रन. आर्थिक ताक नाशिल्ल्या पंचायतींक वेस्ट मॅनेजमेंट खातें दितले कॉम्पॅक्टर ट्रक. पार्टी विथ द डिफरन्साक घराणेशाही विथ डिफरन्स. सत्तरी बार्देस तिसवाडी मेरेन बायल भुरग्यांक तिकेटी सोदपाचे हेवीवेटांचे दुयेंस चिखलांतल्या कमळाकूय वादले. आता म्हालगडे ते युवा तेजस्वी फुडाऱ्या मेरेन दर एकलो पक्षाक घराणेशाहीचे डोस पाचता. गोंयच्या पक्षांत कितेंय शिजू. तेजस्वी सूर्या युवा संसदेचे ब्रिगेडीक लोकशायेचो डोस पाजूंक फाटी रावलो ना. Delilah will contest in Sholim constituency with the blessings. फर्स्ट प्रायोरिटी न्ही. Okay. बीजेपी जर म्हटलें की एखाद्या वेळी तांकां जनिता मडकयेकाराक तिकेट दिवंक जाय. As to why for a very long time a lot of young people in India felt very disconnected and disenchanted from politics. आप सोचिए 2014 के पहले आप भारत के पॉलिटिकल मैप को आप अंदाज करिए, अनुमान कीजिए आपके मन में what was the nature of India's politics and political parties. From Jammu Kashmir to Kanyakumari, almost every state, every political party was run by a family or one or two family members. If you look at India's political map, you will find that India's democracy was strangled. India's democracy was in the kabja of a few political families which were run not as political parties but as private limited companies. This was the skewed definition of democracy in India 2014 se pehle. When this is the case, why will young people be interested to join politics? In 2014, Narendra Modi ji proved to India and proved to the world that democracy is not merely an idea in the constitution, but it is a living principle in Bharat, when he proved to the world that a chaiwala can rise to become the Prime Minister of India. फॅमिली राजाचो धग एकल्याक बातपाक लागलो, जो तो आपल्या पद्धतीन शिनाल दिता. एकटो विचारपाक लागलो ह्या पार्लमेंटाचो उद्देश कितें काय म्हणून. हांवें म्हटलें तुका कळचो ना, कारण तूं येवकूच ना. एकदां येवन पळय. म्हाका दिसता आमचे तरणाटे जे आसा ह्या युवकांच्या विचारा पासून प्रेरीत जाल्ले आसा. ते कितें तरी घेवन घरा वयतले. आमकां लिडरशीप जायी. बाब तेजस्वी सूर्या हांणी ते सांगला त्या प्रमाणे आमकां घराणेशाही नाका, आमकां लिडरशीप जायी. तरणाटे जे आसा हे युवकांतले आमकां लिडर जाल्ले जाय, सोशल लिडर जाल्ले जाय, पॉलिटिकल लिडर जाल्ले जाय, सांस्कृतीक लिडर जाल्ले जाय. ह्या देशाक तरणाट्या युवकांची गरज आसा. आदी बायला संसद, उपरांत युवा आणि उपरांत पंचायत. 4-5 दीस जाले ताळगावच्या पठाराचेर हजारांनी गर्देची येवच. खानपान. I was all of 28 years old. I do not come from a political family. My father is not the chief minister of a particular state. हो तेजस्वी प्रश्न सरकार धरून बऱ्याच जणांक अडचणीचो.
वेंचणूक आनी इलेक्शन कोड तेंकता तसो जो तो नोकऱ्यो मागता आनी सरकार एडी करीत सुटला. गोंय सरकार तरणाट्यां खातीर सेगीत वावुरता. आज मेरेन 80% सरकारी जॉबाच्यो एडी दिल्यात. नोकर भरती सुरू म्हूण मुख्यमंत्री ताळगांवां युथ पार्लमेंटात उलयलो. विरोधक म्हणटा खंयचे खंय कांयच ना, फक्त जायराती. जॉब ताळ्यार पडपाची आशा ना. गोंयचो तरणाटो हो ताका जॉबूय मेळपाक जाय, ताणें बिझनेसूय करपाक जाय, ताणें करियरूय घडोवपाक जाय. वेंचणूक तेंकता तशी उमेदवार आमदारांचेर जॉबाक प्रेशर. आमदार मंत्र्यांनी जॉब जाय म्हणून जाहीर उलोवपाक सुरू केला. जो तो जॉब मागता. चीफ मिनिस्टरान सांगला 10,000 जॉब आहा म्हणून. ते 10,000 जॉब दिता म्हणसर आमकां उणे आनीक 1 वर्स लागतले. इतलें इझी ना ते आतांच काडले, एडवर्टायज केले आनी फाल्यां दिले. कशेय भाशेन मॅक्झिमम जॉब्स हे आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात तुवें आमकां सदांच सांगलेले आसात, तुकडे आमी रिकमेंड केलेले आसात. 50% हे आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात GMCचे जॉब आमकां मेळचे म्हणून. इलेक्शन कोड तेंकलो आनी मुख्यमंत्री जाहिरातींचे सांगता. भिवपाची गरज ना. एम्प्लॉयमेंट तुम्ही आज एक पॉलिसी फ्रेम करपाक शकले ना. जॉब तुम्ही जॉबा बाबतींत फटयले, बरें हांव म्हणटा गव्हर्मेंट सेक्टरान तुम्ही फटयले. एटलिस्ट प्रायवेट सेक्टरान तुम्ही आज नव्यो तरणाट्या खातीर नव्यो इंडस्ट्रीज हाडपाची गोंयांत गरज आसा. महिला का भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, काम का भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है. गोंयचो तरणाटो हो ताका जॉबूय मेळपाक जाय, ताणें बिझनेसूय करपाक जाय, ताणें करियरूय घडोवपाक जाय. हाच्या खातीर स्वयंपूर्ण युवा सारकिलो कार्यक्रम आमी घडोवनूय हाडला. हांव मुद्दामून तुमकां सांगता, सरकारात आशिल्ले सगळे जॉब आतां पर्यंत आमी एडवर्टायजूय केले. 80% ऑफ द जॉब एडवर्टायज करून ते भरपाक सुरवात केल्या. बट त्याच बरोबर प्रायवेट सेक्टरांतले कितलेशे जॉब हे पयले फावटी मॉडल करियर सेंटर हाज्या मार्फत आमी हे जॉब हे आमी CIIच्या बरोबर टायअप करून ताजे वेगवेगळे प्रोग्राम्स सातत्यान घडोवन हाडीत आसा. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक सुरवात केल्या. तशी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता, पण आमचे काही तरणाटे जे 10वी आनी 12वी फेल जावन घरा कडेन उरता ताजी चिंता म्हाका आसा. म्हणून गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत तांकां स्किल करपा खातीर आनी तांकांय बी सेक्युअर्ड जॉब दिवपा खातीर पयलीच फावटी जावं ते सेक्युरिटी जॉब आसतले, हाऊसकीपिंग जॉब आसतले, पण अशा तरणाटे खंयचोच तरणाटो गोंयचो फाटीं उरचो न्ही म्हणून तर आमी तांकांय फुडें हाडपाचो गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाच्या मार्फत ही स्कीम आमी राबयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या जुवारी पुलाची 1 लेन डिसेंबरात उक्ती करपाची मोख. काम चल्ला खरें, मात ट्राफिक जामाची परिस्थिती हाता भायर गेल्या. आक्षे गोवा वेल्लाचो स्ट्रेच क्रॉस करता म्हळ्यार दिसपट्टी नाका शेवट. पणजे पावता म्हणसर मेर्शे जंक्शन मेरेन परिस्थिती सापूच वायट. चल्ला ते पळयल्यार ट्राफिक पोलिसांचे ताकती भायर. मुख्यमंत्र्याचो ताफोय सुटलो ना. सकल कितें चल्लां तें कोणें सारकें करप. मडगांवच्यान पणजे येता थंय पयलीं म्हणजे सगळें मेस, सगळें ट्राफीक जाम. जुवारी पुलाचे कुठ्ठाळे वटेन काम. एअरपोर्टार फ्लायटींचो आंकडो वाडटा. टुरिस्ट सीझन उजाडलो. हॉलिडेक टुरिस्टांची गोंयांत गर्दी. आक्षी गोवा वेल्ला ट्राफीक नाका शेवट. आता हे कामाक लागून 4-5 दिसा तरी जाले डेली ट्रॅफिक. डेली कस्टमरचा फ्लाईट तुमचा बहुत तकलीफ होता. डेली म्हणजे आता सध्या ट्रॅफिक तरी आसात न्हू. डेली काल म्हणजे येसान डेली ट्रॅफिक आहा. सांगूंक सोदता कितें की सध्या दिवाळीच्या हेका लागून हांगा खूब गर्दी भायले लोक आयिल्ले आसा. एडिशनल IRB स्टाफ घेवन वास्को ट्राफिक पुलीस हातपाय बडयतात. आता आमकां कालच्यानूच आनी एक 14 IRBN स्टाफ एडिशनल दिल्लो आसा. सो ते बी आमी ह्या स्ट्रेचाक डिप्लॉय करतले आनी ट्राफीक जॅम जो जातालो तितूंतल्यान सुटका गावतली. वास्को तीच परिस्थिती. पणजे मेर्शे जंक्शना मेरेन परिस्थिती हाताभायर. सांताक्रूज गेल्लो मुख्यमंत्र्याचो ताफय ट्राफिकात अडकलो. लोकांचे हाल नित्याचेच.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवस आणि विक्रम नाईक. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याकूय कास्ट रिझर्वेशन. आपाचो मुख्यमंत्री उमेदवार भंडारीच दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घोषणा करून मेकळो. उपमुख्यमंत्री खंय क्रिस्तांव. भंडारी मुख्यमंत्री करपाचे उतर दिता त्या पक्षा फाटल्यान समाज रावतलो म्हूण अध्यक्षान जाहीर केल्या उपरांत 24 वरां भितर आपाची रिझर्वेशन पॉलिसी. काँग्रेस म्हणटा जातीचे राजकारण नाका. आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे. जातीचो स्टँड काँग्रेसीक अडचणीचो. काँग्रेस म्हणटा वेंचणुकेक जिखन आशिल्ले कसली आश्वासनां दिवंक मेकळे. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टायम आनी म्हागेलें जें 30 वर्सांचें राजकारण आसा पर्सनली हांवें म्हाजी जात जी आसा ती हांवें तेजो राजकीय उपयोग करपाक केन्नाच यूज केली ना आनी करपाचोय ना. कारण आमी जातीचें राजकारण जें करतात तूं सामको ल्हान जावन हें जाता आनी तें करप न्ही. आनी म्हाका म्हाजे कोतान तें गोंयांत तशें हें चलना. BJP करता खूब फावटी. BJP घरांत सुद्दां डिवायड करता. एक कुटुंबांक सुद्दां घोवा बायलां वेगळी करता ती. एक कुटुंबाक बापायक आनी चल्या भितर झगडीं घालतात ते. आनी तें सुरू केलें तेणी गोंयांकूय सुरू केलां. सो तें राजकारण आमचें न्ही. आमकां सगळ्यांक घेवन वचपाचें राजकारण आसा. पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथलिक समाज से रहेंगे. इसके अलावा कैबिनेट में हर समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी समाज का कोई पक्ष अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस आणि एनसीपीच्या युतीचेर सध्या चर्चा चल्ल्या. गोवा फॉरवर्डाचेर सध्या काँग्रेस कांयच उलोवंक तयार ना. गोंयांत बीजेपीक हरोवंक काँग्रेस आणि एनसीपीच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची दिल्ली बसका जाल्या. काँग्रेसीत येवंक आमदार मायकलान आपल्याक ऍप्लिकेशन दिल्लें ना म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयलो. Our national leaders of both the party had a meeting in Delhi and I was conveyed that I should sit with Mr. Jose Philippe, the NCP president, and start the talks with him. So yesterday both of us were sitting in one of the hotel in the South Goa and we had started a discussion. So talks are on. Yeah, definitely NCP and Congress. आम्ही काल बसून आम्ही उलेऱ्याक चर्चा केल्या तेजेर. हांव युती इतल्याच करूंक सोदता कित्याक पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हांव बिला म्हणनी हांव मेळना. ना सद्याक एनसीपीचे नॅशनल लीडर हे आशिल्ले पळय दोनूय पार्टीचे तेणी दिल्ली एक डिसिजन घेतल्या की गोंयांक बीजेपी काम हरोवपाक जाय. तेन्ना आमची दोगांची जी एनर्जी आसा ती आमी यूज करची आनी बीजेपीक हरोवपाक जाय हो एक मुद्दो आसा आमचो. हांव युती इतल्याच करूंक सोदता कित्याक पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हांव बिला म्हणनी हांव मेळना. मायकलाक घेतल्यार आमी बंड करतले म्हणून सांगला आल्गा फर्नांडीस आनी जोसेफ सिक्वेरा. तेजेर कितें म्हणटा? मायकल लोबोचें एप्लिकेशन काय म्हाजे कडेन ना. सो मायकल लोबोचेर हांव कमेंटूच करपाक शकना. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
पीएसजीन इफ्फीत कोंकणी फिल्मा खातीर सेक्शन केला खरें, मात कमीत कमी 4 एंट्रींची सक्ती गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. सरकार कोंकणी फिल्मकारांक चालना दिवपाची सोडून तांची कला खंय मारपाक सोदता. 4 एंट्रींची अट खंय फाटी घेवची. एक प्रेस रिलीज आयल्या इफीच्या वेबसायटीचेर म्हणजे ESGच्या वेबसायटीचेर की द स्पेशल गोवन सेक्शन शॅल बी कंडक्टर ओनली इफ 4 एंट्रीज आर रिसिव्ड. म्हणजे आमी विचारूंक सोदतात सरकाराक वेदर द गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू किल द लोकल सिनेमा. कोंकणी मुवी जे 1-2 प्रोड्यूस जाल्यात हांकां सन्मानान तांचे प्रिमियर्स करपा दिवचे आनी जे स्पेशल गोवन सेक्शन आसा ते मागीर एक मुवी सुद्दां आसूं ते स्पेशल सेक्शन सरकारान करपाची गरज आसा. सरकार वॉन्ट्स टू किल द सन ऑफ द सॉयल. आनी जे प्रोड्युसर आर्टिस्ट आसा जे 30-40 आर्टिस्ट जे काम करतात जे मेहनत करून फाटले 1-2 वर्सांत 2 पिक्चरां तयार जाल्यात हांचेर तुमी अन्याय करतात. आनी तुमी कोंकणी मुवीज मारपाचो हो षडयंत्र चल्ला काय ह्या सरकाराचो आनी फक्त हिंदी आनी इंग्लीश प्रमोट करपाचे ह्या सरकाराच्या इफीतल्या मार्फत सुरू आहा काय म्हण हाजेर दुबाव येता. शेनवारा गोंयभर वाशिनीकरणाक हर घर दस्तक. पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसाक गोंयांत 3ऱ्या मेगा कॅम्पाची तयारी. सब हेल्थ सेंटराचे स्टाफ घराघरांनी वचून जाणट्यांक आणि दिव्यांगांक वाशीन दितले. 15 नोव्हेंबर मेरेन दुसरो डोस 100% लोकांक दिवपाची सरकाराचे टार्गेट. एक्टिव्ह केशी कमी जाल्ल्यान इम्युनिटी वाडोवंक हीच खंय योग्य वेळ. आय एम रिप्रेझेंटिंग द वॅक्सिनेशन सेल टुडे आणि तुमकां आज आमी हांगा एकत्रीत जाला तुमकां सांगपा खातीर अबाउट द 3rd वॅक्सिनेशन कोविड वॅक्सिनेशन मेगा कॅम्प. हेच्या पयलीं आमी 2 वॅक्सिनेशन कॅम्प केल्ले आसा. ओके, पहिल्या वॅक्सिनेशन कॅम्पाक आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी ती कॅम्प म्हणल्यार आमी कितें केलें ह्या फावटी आमी ती पल्स पोलिओ मोडान केलें. ओके, आमचो ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी हेंनी सांगलेलें आसा की आतां आमी तरी एंडाक आयिल्ले आसा. ओके, सो जे थोडे फार उरला तेंच्या खातीर हर घर दस्तक म्हणल्यार आमची टीम प्रत्येक घरा कडेन वचून पळयतले की खंय उरला, खंय जे उरला थंय सुद्दां आमी पळयतले की बाबा वॅक्सीन तेंचे जाला काय ना. समज जर वॅक्सीन जावं ना जाल्यार आमी तांकां घरा कडेन वॅक्सीन दितले. ओके, दॅट इज वॉट इज हर घर दस्तक. आनी ह्या शेनवारा प्रत्येक PSCचो एक खंयचो तरी सब सेंटर त्या तेंच्या एरियांतल्या घरा कडेन वयतले आनी प्रत्येक घरान वचून पळयतले की वॅक्सीन जाल्लो आसा काय ना. प्रत्येक ठिकाणी जावपा ना, ही हळू सुरवात जातली. कारण ह्या कॅम्पा उपरांत आमी पळयतले की आमचो कितलो बरो प्रतिसाद आसा आनी थोडे फार जे आमचे मागीर उरतले समज तांकां खंयच्या कारणान येवपाकूच मेळना सो आमी घरा कडेन वचून तांकां हर घर दस्तक दिवन आमी तांकां वॅक्सिनेशन करतले. रात्र वैऱ्याची दिवाळेचे नरकासूर न्ही, राजकारणातले नरकासूर लासपाची भाशा मोगोचो सुदीन ढवळीकार उलयला. आदलो सभापती आणि BJPचो आमदार अनंत शेटाचो भाव प्रेमेंद्र मोगोत. ढवळीकार भाव जीत आरोलकार मोगोचो फुडारी आणि खूप दिसांनी दिवचलचो आदलो आमदार फुडले सरकार मोगोचेच म्हणटाना दृश्टी पडलो. रात्र वैऱ्याची आहे म्हण तुमी आयकल्या. आमी दोळे उगडून काम करपा जाय. आमकां दिवाळेंतले नरकासूर जोडोवन उपयोग ना. आमकां राजकारणांतले नरकासूर जोडोवपाक जाय हें लक्षात दवरा. राजकारणांत नरकासूर कितें करता हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. हे नरकासूर कोण, ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षाक म्हाका उडे मारणारे नरकासूर कोण हे सोदून काडात. ज्या पक्षान ह्या घाऊक पद्दतीन आमदार विकत घेतले तेही नरकासूरूच, त्या पक्षाचे लिडरय नरकासूर हे लक्षात दवरा. आणि ही नरकासूर प्रथा ज्या कोणी काँग्रेस आणि BJPन चालू केले गोंयांत ती बंद करपाची जर गरज आसा जाल्यार तुमी मोगो पक्षाक जोडून दिवपाक. मयेकारांक बिचोलकाराचो आनी बिचोलकारांक मयेकारांचो आधार जाय. बरोबर की ना? बरोबर आसा, पण आधार दितले काय ना? आधार आमी एकामेकाक दिवपाची खूब गरज आसा. मोगो पक्ष सोडू नाका, आमी तुज्या बरोबर आसा. म्हणजे याचो अर्थ असो की येणारे जे
सरकार जे असतले पळय देवी समोर रावून सांगता की हे मगो पक्षाचेच आसतले आणि ही काळाची गरज आसा की ही वाट आहा ती सगळी काट्यांची भरलेली आहा पण 22 पुढची तुझी वाट पळयता आणि काट्यांनी चलतना तुका दुखतले पण हाय सुद्धा म्हणू नाका पुढे सर आम्ही सगळे तुझ्या फाटल्यान आसतले. जो अन्याय म्हज्या वडील बंधून सोंसलो तो सोसून आमी घेवचे ना. आमकां लोकांची सेवा करतले जाल्यार मोगो पक्षा सारखे चरित्रवान पक्ष आमच्या कडेन आयज आमकां सांबाळून घेवपाक सोदता. ही एक मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आहा आमकां. साळगांवाच्या कोयरा प्रकल्पाची ताक दिसाक 150 टना वयल्यान 250 टन केल्या. वाडिल्ले 20% टाकीचेर डिसेंबरा सावन प्रायोगीक तत्वाचेर काम सुरू जातलें. ज्या पंचायतींक गार्बेज ट्रक घेवपाची ताक ना तांकां सरकार ट्रक घेवन दितलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो उलयलो. बार्देसांतल्या कोयराचो विलो लावपी ह्या साळगांवच्या कोयरा प्रकल्पाची ताक डिसेंबर सावन दिसाक आनीक 100 टन वाडटली. Enhancement of solid waste management facility at Saligaon to 250 tons per day ही आमची ऑलमोस्ट रेडी जाल्या आणि ट्रायल राउंड हेचे नेक्स्ट मंथान स्टार्ट जावपाचे आहा. डिसेंबर एंड पासून हेचे ट्रायल राउंड चालू जातले. सगळी मशिनरी येवन आमी दवरलेली आहा हिंगा. फिटींग चालू आहा आणि म्हाका दिसता वन ऑफ इट्स काइंड the best technology, improvised technology. कोयराच्या येरादारीचे प्रदूषण जावचे न्ही म्हणून पंचायतीन खासा ट्रक वापरपाची शिटकावणी. उगड्या गाडयेन व्हेल्यार फायन. नाबार्डचे फंडिंग घेवन पंचायतीक खासा कॉम्पॅक्टर ट्रक दिवपाची सरकाराची तयारी. All the panchayats are given written warnings to have leached tanks for their vehicles. Some panchayats are still today sending very old trucks. We will stop taking we will stop taking their waste and we will see that pollution control board gives them fine up to the tune of 2 lakhs. आणि necessary action कितें आहा वयतले. आता वो कोड ऑफ कंडक्टाचो प्रोसिजर स्टार्ट जाता. माझे हिसपान 2022 हे सगळी प्रक्रिया स्टार्ट जातली. फायनिंग टू सी दॅट एवरी पंचायत गिव्स ट्रक्स. आय एम एश्युरिंग वन मोर थिंग, विच एवर पंचायत वील नॉट हॅव मनी टू बाय देअर ओन ट्रक्स, वी वील प्रोवायड देम ट्रक्स. तेणी आमकां बरोवपाचें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. गोंयांत उत्तर भारतीयांचे छठ पुजेचो उत्सव सुरू. गोंयांत स्थायीक उत्तर भारतांतल्या लोकांनी दर्यादेगांनी सूर्याची पूजा केली. ही पूजा 4 दीस चलता. पुजे उपरांत सवाशीण बायलो उपास सोडटात. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताक दर्यावेळेर सूर्यदर्शन आणि अर्घी दिवन सूर्याची छठ पूजा. बोलो छठ मैया की जय, बोलो छठ मैया की जय. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौकात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.